लास्ट 2.5 सुमार तेंच्यांनी ऑफलायनीचेर गाडी सुरवात करपाक तेंच्यांनी खूब परिश्रम घेतले। हांव पयलीं सुवातेर विनय भाईचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक राती आमी वचून विनय भाईक मेळोन विनय भाईन सगळे सगळो प्रोसिजर तांकां सगळ्यांक सांगून हें केल्लें। हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा की जेणे आमकां सगळ्यांनी हातभार लायलो तेंचे हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। खास करून तुमी रिपोर्टरूय बीन हांगा फाटच्यान हांगा रावले तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मागीर तुगेले GPDC मागीर पुलीस सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। पूण आमचो ऑफलायन हो हें न्हू, आमची वेबसायट आमची मेन, आमची वेबसायट आमच्या हातीक मेळोन आमची स्वता जे वयल्यान आमी ऑनलायनीचेर चालू करपाक तें आमकां बेगींतल्या बेगीन करून दिवचें इतलीच आमची मागणी आसा। तेंची वेबसायट तांकां जाय आनी दोन तांचे डिमांड आशिल्ले ते पूर्ण करपाक लागून आयज आमकां सगळ्यांत पयली व्हडली मदत जाली म्हणटा ती आमचे विनय भाई तेंडुलकर, जे आमच्या सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांची ताका जाण आसा, तेणी फुडाकार घेतलो आनी तेंची मागणी आसा पळय ती सारकी आशिल्ली की तेंचो धंदो तेंच्यांनी चलोवपाक जाय। हेका आमी सपोर्ट करता आनी आमकां दोतोर प्रमोद सावंत हेजेरूय आमकां हें आसा की तो आमकां हें करून दितलो की तेंचो धंदो तेंचे कडेन दिवपाचो, की तेंचो डिमांड आसा पळय तेका आमी सपोर्ट करपाक हांगा आसा। आनी आयज तेंचो एक प्रश्न बारीकसो सॉल्व जाला, म्हणजे सॉल्व जावना पूण आयज ऑफलायन करून धंदो चालू जालो हेजे आमकां तरेच आयज धंदो चालू जालो म्हणून खूब बरें दिसता। आनी हेका लागून हांव आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, आमचे विनय भाई आनी म्हागे सगळे मित्र विलास आसा, मच्छीन निलेश आसा, हे सगळ्यांनी प्रयत्न केला आनी इतून ते आयज ऑफलायन तरी गाडयो चालू जाल्यो। हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन मागता की तेंचो धंदो ते जेंचे डिमांड आसा दोनूच ते आमच्या आमदाराक आनी सगळ्यांक सहकार्यान करून सीएमान तेंचो धंदो तेंचे कडेन परत दिवचो आनी तेंचो धंदो बरो चलचो अशें हांव दुसऱ्या देवा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। नव्या हंगामाचो दीस एक्चुअली 2 ऑक्टोबराच्यान स्टार्ट जावपाचो आसलो आनी 2 ऑक्टोबराक तांचे नवी जे डिमांड आसा तांची वेबसायट परत दिवपाची, GPDCचो कंट्रोल आसा तो काडचो अशें तेंगेले 2-3 डिमांड आसले। ते डिमांडा सयत ह्या 2 ऑक्टोबराक चालू जावपाचें आसलें पूण थोडें उदक आसले कारणान तो चालू जालो ना 2 ऑक्टोबराक। आनी काल सांजचे आमकां तांकां फॉरेस्ट परमिशन मेळ्ळां आनी फॉरेस्ट परमिशन मेळटरी हें कशें चालू करपाचें, ऑनलायन चालू करपाचें काय ऑफलायन चालू करपाचें हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क जालो। आनी हो क्वेश्चन मार्क सॉल्व करपाक आमचे मतदारसंघाचे आमदार विनय तेंडुलकर त्याच बरोबर आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक ह्या तिगांचे एक मोठे मोलाचे सहकार्य ह्या दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाक मेळ्ळें आसा। आनी हो आतां बालाजीन सांगते प्रमाणे तांचो धंदो तांकां तांचे कडेन दिल्लो आसा आनी तांची जे कितें डिमांड जी आसा ते आमकां पुराय खात्री आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री ते तांकां खूब जाण आसा आमच्या मतदारसंघाची आनी ते 100% तांची फुलफील करतले। आनी हांव परत एकदां ह्या तुमचे पत्रकाराचे बी अभिनंदनूय करता कारण सकाळ पासून तुमी आज आमचे बरोबर आसात आनी म्हणजे सगळ्यांचे बरोबर सपोर्ट करून आतां आमी जवळ जवळ 3:30 काय 4 कितें आमी फर्स्ट म्हणजे 10-12 कितें जीपी आमी म्हणजे धाडल्यो आनी तातूंत भितर GPDCचोय आमकां खूब हेल्प मेळ्ळो कारण तांचे एक 2-3 ऑफिसर हांगा आयिल्ले आनी सीएमानी फॉरेस्टाक म्हणजे सांगून सगळें परमिशन दिवन बरे भशेन ऑफलायनीचेर आयच्यान तांचो धंदो चालू जाला आनी मुखाल्लें जें कितें आसा तें एक 7-8 दिसा भितर सीएम ते सगळे जाग्यार उडयतलो अशें म्हाकाय खात्री आसा आनी जातलेंय। जे करपाक तांकां आयज खूब खटापटी करच्यो पडल्यो, तुमी हे फुडें कशें व्हरतले तेंचें काम कंप्लीट करून दिवपाक? न्ही खटापटी म्हणजे कशें एक्चुअली 2 तारखेक चालू करपाचें आसलें पूण उदक चड आसले कारणान आमकां तें परमिशन तांकां मेळ्ळें ना। सो काल सांजचें परमिशन मेळ्ळें। सो काल सांजची परमिशन मेळ्ळी म्हणटकीर तांची 2-3 डिमांड आसले। सो तांचो डिमांड कितें आसलो की आमची डिमांड ते पयलीं फुलफील करून मागीर आमी ते चालू करतले। एक्चुअली आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आसा तशें तुमी 10-12 दीस चलयात आनी 10-12 दिसां भितर आमी हें सगळें मोकळें करतले। पूण अजून ते 10-12 दीस जालेय बी ना पूण तांकां तें आज चालू करपाक जाय आसलें। सो मागीर काल आमचे विनय तेंडुलकर आमचे विनय भाई तेंडुलकर जावं
आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आणि सीएम हे तिगांनी उलोवन ताजेर एक बरें आयची एक बरी सोल्युशन काडलें की ऑफलायनीन सोडपाचें अशें म्हणून तांचें सोल्युशन काडलें. त्या खातीर म्हणजे व्हडली खटापट काय ना, कारण थोड्यो फॉर्मेलिटी जावची पडटाल्यो. सो ताका लागून सकाळीं मातसो टायम जालो, कारण ते सगळे मिटिंगेक आसले आनी आतां तें सगळें रितसर हाणें म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान रितसर परमिशन जवळ जवळ 2 काय 2.25 कितें मेळ्ळां आनी थ्रू DPTCचे ऑफिसर आसले ना, सो तांचे मार्फत आमी तें सगळें चालू बी केलां. तुका दिसना हे खंय तरी प्रकरण गेल्या वर्सभर तेंचे चालू आसा, तुका दिसना खंय तरी लांबता कशें प्रकरण, खंय तरी बेगींतल्या बेगीन तांकां मेळोन खंय तरी तेंचे सारकें सुरळीत जावपा सारकें? न्ही, लांब म्हणजे कशें आसा, तो एक्चुअली ताका टेक्निकल डिफिकल्टी खूब आसा. म्हणजे गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटी सगळी फुलफील जावपाक जाय, सो ताका थोडो मातसो टायम लागता. गेल्या वर्साच्यान एक म्हयनो करून वर्सां धुकल्ले. चड टायम लागपाचो ना. आतां आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगले ते प्रमाणे म्हाज्या कोतान एक 15 दीस भितर तें सगळें सुरळीत जातलें. तांचो धंदोय तांचे कडेन मेळटलो, तांची वेबसायटी तांकां मेळटली आनी हें सगळें ह्या कामाचो जो आस्पाव जो आसा, जे स्टेक होल्डर जावं सगळे आसा तांकां तांच्या मना प्रमाणे